तुझ्या नावान सौम्या भक्तीनामी समल्या पेटोवच्या कामकाजान बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कदन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान सगळी मन्नान आमकां तूं पसाय उंड्या वायनान तुका सोदिताय जिविता कणान दादोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी समल्या भेटोवच्या कामकाजान बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कदन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान. मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तीकानो तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत ह्या पुंतळाक मागता. ह्या पुंतळार एमिसाचें बलिदान भेटोवन नव्यानंत वांटेले जावन सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां जोड घेवंक आयते जाल्ल्या तुमकां समेस्तां बरो स्वागत. आमी सर्व सांगाता मेळया एका मनाचे काळजाची जावन एमिसाचें बलिदान भेटोवया नव्यान करया सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर सुमयाची बेसांवां जोड घेवया. माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणीकांक तशेंच भक्तिकांक तुमकां स्वागत मागता. सर्व भवतान ह्या भक्ती रितीन वांटली जावन आत्मे बरेपण जोड घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. हे संदर्भार अर्गान ते सांपसून मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडून सदो कातार देवदीन हेरीक पॅट्रिक डिसोसा हाच्या आत्म्याक मीस दिता. जानेट डिसोसा मुद्रंगडी टोकियो 70 वर्सांच्या 70th बर्थडे आचरण करच्या सिसिलिया फेर्नांडीस ऑस्ट्रेलिया तिच्या जल्माच्या संदर्भार देवा अर्गामी स्थिता. ब्रिजिस डिसोजा किन्नीगुडी तशेंच अर्गामी स्थिता. जॉयलिन एंजली लुईस आपल्या जल्मादिसा संदर्भी अर्गासान भेटयतात. प्रिसिल्ला शर्मिळा आनी जॉयसन डिसोजा ओरकाडी तांचेर ते बसोत प्रतिरितीन मागया. देवादीन जॉन डिसोजाच्या 50 वर्सांच्या मरणास उगडास काडून आनी देवादीन मार्गरेट डिसोजाच्या 1.5 वर्सांच्या मरणास उगडास काडून तांच्या आत्म्याक मीस दिता. डोरीन फेर्नांडीस आनी कुटुंब कुलशेखर मंगळूर हे सर्व बसोत मागया. मातसो मेस्तां बसोत मागयांचे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास काडून तांचे बसोत वेशाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. दिसती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां दूख कंत बेजाराई खंडीत येता आनी पूण हाच्या उपरांत जर तर सुस्निकायेन आनी धैर्यान हे सगळ्या कश्टांचो फूड आमी केलो जाल्यार हे सर्व कश्ट आमी फूड केले जाल्यार खंडीत आमी जैत येवन जाता आनी आमचें दूख संतोशांत बदलता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. असल्या बरोवशान जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. इगडी बरदळे दांपया कश्ट अनवरां कंत बेजाराय आमच्या जिवितांत आयलेल्या वेळार आमी निराशी जाल्ले आसांव दिदस्पर जाल्ले आसांव देवाचे दुबावलेले आसांव ह्या मुखांतर आमी आमकांच उगडयलेले आसा. पश्चात्तापावया दुखदान बक्षण्या मागोवन आमी म्हणया. सर्गीच्या बापा जिवितांतल्या कश्टां वेळार तुजेर बावार्थ आमी सांडलेलो आसा. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापावन बक्षण्या मागोवन म्हणटा सोम्या वोड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. वोड दयेन सर्वेश्वरा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सोम्या जेजू तुज्या जिवितांत तुवें जायते कश्ट भोगले जायते दूख सोंसलें पण ह्या कश्टां दुखां
ती रसणेन तुवें सुसून वेली तुजंय तें वन जालोय आनी हर एकल्याक आमच्या जिविताचे कश्ट घेवन फुड करूंक तुवें आमकां आपणे दिलें पूण सम्या आमच्या कश्टांत त्या वेळार आमी दुबावल्या हेणे तेणें धांवल्या देदस्पर जाल्या विस्वास सांडलो आमचें जिवीत होगडायलें ह्या मुखांत्र आमी तुका दूख दिल्लें आसा सम्या पश्चात्तापोवन बक्षण मोगोन म्हणटा हांव वूड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दयेन सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. पवित्र आत्म्या तूं कश्टांचेर जैत वरची सकत आमच्या कश्टां आकांतांत सकत येवचें बळ तुजें तें आसा पूण तूं आमचें तें आसा म्हणलें आमी विसरल्या तुका आम सकन घेवन सुकन पडल्या तुका दूख दिल्लें आसा पवित्र आत्म्या बक्षणें दी म्हूण आमी मागता वूड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दयेन सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया इकडी बरदोळे दांप्या आमच्या घर सांगाती ते सवा खातीर येद्या खातीर मागया जे कोण आमागतान बसयला तांचे खातीर मागया आमचे कश्ट आमचे वळवळ आमचे कंत आमची बेसाराय समयाच्या समोर दवरना भक्तीन आमी मागया सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा धर्मदोतो बागे वजूतात देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां वो केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर अशें आख्या प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वसो आमच्या दिसपट्ट्या जिणेचे कश्ट फूड करून दैर आनी सकत फोव जावं हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्यावेळी जोबान आपले तोंड उगडले आनी ताणें आपल्या जल्मा दिसाचेर शिराप घालो. तो उलयलो आनी ताणें म्हळें हांव जल्मालो तो दीस नांस जाव. एका चरकेचो गर्भ संभवला म्हूण सांगलेली ती रात नांपयत जावं. हांव जल्मतानाच कित्याक मरूंक ना गर्भांतलो भायर सरतानाच हांवें जीव कित्याक साडलो ना. दोंपरांचेर म्हाका कित्याक घेतलो स्तनांनी म्हाका कित्याक दूद दिलें. हांव आतां सुस्त पडोन आसतो न्हिदोन आसतो विशीव घेवन आसतो. आपणा पासत समाधी बांदयलेल्या राया आनी मंत्र्यां सांगाती वा आपणा कडेन भरपूर भांगार आसलेल्या आनी रुपयांनी आपली घरां भरलेल्या राय कुंवरां सांगाती आकाळी पडोवन पुरलेल्या गर्भा बरी केदनाच उसवाड पडोंक नातलेल्या बाळका बरी हांव आसतो. थंय दुश्ट मनशांची उसांबळाय थांबता. थंय थकलेल्यांक विशीव लाभता. दळदिऱ्यांक उसवाड कित्याक दिवचो काळजान कोडसाण आसलेल्यांक जिवीत कित्याक दिवचें. मरणाक ते आशेतात पूण ते येना. लिपोवन दवरलेले दिर्वे सोदचे प्रास चड मरण ते सोदतात. फोंडा पयले मातयेर रास पळोवन ते संतोसतीत. फोंडांत पावल्यार उल्हासान भरतीत. ज्या मनशांची वाट बंद केल्या आनी ज्या मनशाचे भोंवतणी देवान वय घाल्या ताका उजवाड कित्याक दिवचो. देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार. सर्वेस्परा मोचे मागणे तुझे सद्रे मुखार पावोंदी.
सर्वेश्वरा मोचे मागणे तुझे सगळे मुखार पावोंदी सर्वेस्परा म्हज्या देवा दिसभर तुका उलो मारता तशेंच रातीचे तुजे मुखार रुदन करीत आसा म्हजे मागणे तुजे सत्रे मुखार पावोंदी म्हज्या विळापाच्या ताळ्या कांदी सर्वेश्वरा मोचे मागणे तुझे सत्रे मुखार पावोंदी म्हजो आत्मो सगळो वायटा विघ्नांक सांपडला म्हजो जीव सारको पाताळाचे देगेर पावला पोंडाक वचून तयार जाल्ले परी हांव जाला सगळे म्हजें त्राण विरोन गेला सर्वेश्वरा मोचे मागणे तुझे सत्रे मुखार पावोंदी सर्वेश्वरा मोचे मागणे तुझे सत्रे मुखार पावोंदी Alleluia, 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 Alleluia. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करून आणि आपलो जीव सोमेस्तांचे सडवणे पासो दिवंक आयला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्तमान प्रकट करू मुझे वोंटनी काळीस तू पवित्र करे सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमच्या सवे आसो भगवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या आपणाक सर्गी घेवचे दीस लगे पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वेचेंस म्हणो जेजून दृढ मौन केलें देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले ते भायर सरन वचून जेजून येवच्या आदीं सगळी तयारी करूंक म्हूण समार्येची एक हळ्ळींत रिगले पण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतालो देखून तांच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना हे पळोवन ताचे शिस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले सुम्या मळबारतावन उजो देवन हांकां भस्म कर म्हण आमी फरमायल्यार जायतवे तेदों जेजून तांचे कुशीन गुवन तांकां बेश्टायलें उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे हे हळ्ळेक गेले देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो एक बुड्डी एक व्हडलो बिझनेसमॅन व्हडलो वयवाट चलोवन सो म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणालो फादर बोगस्तांनी पोमिनेतीन देवाचेर विस्वास दवरन ल्हान संगतीन वावर करन कश्ट काडन एक व्हड सैत
एका बिझनेसाक अंताक हांव पावलां. जायतें दान धर्म, जायतें बरेंपण हांवें जायत्यांक केलां. जायतें बरेंपण जालां आनी हांव अशें वयर आयलो की देवाच्या आशिर्वादान. पूण हांवें देवा ती पातयणी सणूंक ना, देवा ती बावार्थी सणूंक ना. देवाचेर विस्वास हांवें दवरलो. पुढो फादर एक दीस असली परिस्थिती आयली, बिझनेसान अशें लॉस जालें, अशें मारेकार एक लार म्हज्या जिवितान मारलें. हांव सगळो कोसळून पडलो. एका वयर एक अनवरां म्हज्या जिवितांत आयलीं. रिणा वयर रीण जालें आनी रीणकारी म्हज्या घरा बागलारीन पडले. सगळें विकेचें पडलें, एका फाटल्यान एक. निमाणें म्हजें घर पर्यंत हांवें आडो दवरचें पडलें. पूण देवाचेर विस्वास सणूंक ना, देवाचेर पातयेनी सणूंक ना, देवाक दुरसोवंक ना. हांव विश्वासी रावलो, देवा लागीं मागणें केलें, देवाचें उतर वाचलें, देवाच्या उतरा फाटल्यान गेलो. आनी जायत्या वर्सांच्या नुकसाना उपरांत परत हांव जैताची मेटां काडूंक लागलो, परत जैताची मेटां काडूंक लागलो. आनी परत वगडायलेलें हांवें ती कंपनी परत म्हज्या हातीन घेतली. आनी आज परत पयलींच्या स्थितीच्या की चड उंच पावंडाक हांव पावलां फादर. हांवें म्हणलें तुका देवाचेर दुबाव येवंक ना. तूं दान धर्म करतालोय, तूं सेवा करतालोय, तूं मिसाक वेतालोय, रेतीरेक वेतालोय, देवाचें उतर आयकतालोय, सगळें बरें करतालोय, तरी तुका नुकसान जाली. ह्या देवाचेर तुका विस्वास सांडूं ना, तुका दुबाव येवंक ना. तो म्हणालो चिंतना येताली, पूण त्या चिंतनाचेर हांवें जैत वेलें. हांव देवाचेर विस्वास सांडूंक ना. म्हाका कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर वाचतालो फादर, आनी देवाचें उतरां वाचतना म्हाका जोब पात्र्यार्क कसो उडास आयलो. जोब पात्र्यार्क ताच्या जिवितांत जोबाक जायते कश्ट मेळ्ळे, अनवरां मेळ्ळीं, पूण जाल्यार ताणें देवाचें विस्वास सांडूंक ना. आनी ताणें देवाचें विस्वासी रावलो. त्याच मापान हांवूय विश्वासी रावलो आनी जैतेवण जालो. थोड्या तेंपा फुडें म्हजो एकलो इश्ट म्हणलो, एका व्हडल्या एका ऑफिसाक गेल्ल्या थंयसर उलयतना तो म्हणलो, ते एकलो मनीस आयलो, व्हडलो बिझनेसमॅन आयलो. पूण तो जिवितांत सगळें लॉस जाला. आनी म्हजो इश्ट म्हणलो त्या मनशाक दाखोवन, पळय फादर एका टायमार भिरांकूळ व्हड मनीस, जायते बिझनेस ताका आसले, जायते बिझनेस. मागीर कितें जालें, आतां कंप्लीट लॉस. हांवें म्हळें वयर येवंक ना गे. वयर येवंक येता आसलो, पूण ताची पितीसपणां चड जाली. कंपनीचेर अनवरां वयर अनवरां आयलीं म्हूण चिंतून ह्या कंपनीक दुश्टुकाय लागल्या कोण ना, कोणी माट केला कोण ना, कोणी मंत्रा करन कांय तरी वायट केलां कोण ना, कांय हेणें तेणें कांय तगडां पूण दवरल्यान कोण ना, कांय तेणें कांय तरी पूण दवरलां कोण ना म्हूण सांगून त्या दुबावांत तो बुडलो. आनी जायती पुजा तें पुरा करन हे सगळें काडचें प्रयत्न ताणें केलें. जायतो दुडू ताका ताणें करशिलो. देवाचेर विस्वास दवरूंक ना, देवा फाटल्यान तो वचोंक ना. आनी अशें बरबाद जावन गेलो, सत्यानाश जावन गेलें. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, बड्या दोन घडीतां देवाचेर विस्वास दवरतल्यांचें जैत खंडीत तें सुखना म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय.
हेच्या पयल्या वचपांत पळया जोब एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस जायतो वायवाट ताका आसुल्लो ताचे लागीं जावंक पुरो जायतीं गोरवां डेयरी फॉर्म ताचें आसलें जायतीं कुंकडांचें फॉर्म आसलें जायतें बेळें गोव बार्ली इत्यादी ताका जातालीं जायतो दाखो मळो ताचें तें आसुल्लो दाखो विकताल्यो जायते घोडे जायतीं गाडवां आनी जायते फाडे रेडे ताचें तें आसुल्लें एक व्हडलो कारबारी तो व्हडलो ग्रेस्त मनीस जायतें ताका आसलें आनी जायतें आसल्यार देवाचेर विशेश बाबर्थ ताका देवाचेर पातयणी ताका तो अशें शायन जातलो समाजेंत अशें वृद्धी जाल्लो तो समाजेंत पळया ताणें चिंतूंक ना ताच्या जिवितांत अनवरां येतलीं ताच्या जिवितांत कश्ट येतले सलवण येतली नुकसान जातलें आनी आपूण तो धरणीक शेवटतलो म्हणून ताणें चिंतूंक ना पळया अनवरां सुरू जालीं भिरांकूळ मारेकार पावस येवन ताचें बेडें नासलें भिरांकूळ किडी आनी कितें रोग येवन ताचें बेडें नासतालें जायतीं जानवरां मेलीं जायते फाडे मेले रेडे मेले घोडे मेले आनी जायते नुकसान ताका जालें एका फाटल्यान एक ताचें बिजनेस तें धरणीक शेवटून गेलें पिडाय अशी मारली ताच्या जिवितांत मारली भुरगीं मेलीं पळया बायल मेली ताची म्हणली आसा कोणूच नास ताच्या जिवाक पर्यंत एलर्जी जाली कोड लागलें कुसोन गेलो खंय आसुल्लो मनीस कसल्या पावंडार आसुल्लो मनीस कशें एक सुण्या भाशेन कुसुल्ल्या किडे पडलेल्या सुण्या भाशेन जालो सकडांनी म्हळें ताका पळया सकडांनी म्हळें तूं देवाचेर विस्वास दवरनासुल्लो तुज्या देवांचेर विस्वास दवर खंय आसा तुजो देव असल्या गती पावलेलो देव कसलो देव तुजो म्हणून अकमान करी लागले पूण ताका दूख भोगताली बेजार भोगतालें पूण देवाचेर तो दुसोंक ना आपणाक दुसोंक लागलो तो म्हणालो ताणें तोंड उगडलें जॉबान तोंड उगडलें तो म्हणालो हांव जल्मल्ल्या दिसाचेर शिराप घालतां हांव जल्मोंक नातलो जाल्यार बारी बरें आसलें हांव जल्मलो तो दीस नाचांव एका चेरक्या भुरग्याचो गर्भ संभवला म्हणून म्हज्या आवयक मेळिल्ली ती खबर ती रात नाचांव नापेंत जावं हांव जल्मताना कित्याक मरोंक ना हांव जल्मताना मरचें आसलें गर्भांतलो भायर सरतनाच हांवें जीव कित्याक सोडलो ना हांव कित्याक मरोंक ना त्या दाडा थोडे फावटी आमी सांगचें आसा आमच्या जिवितांतले कश्ट आयलेले पळोवन आमी म्हणचें आसा हांव जल्मल्लीं कित्याक हांव जल्मल्लो कित्याक त्या दिसा हांव कित्याक मरोंक ना मेल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें असले कश्ट सोंसचे म्हाका पडटे ना दोंपराचेर म्हाका कित्याक घेतलो हांव दोंपराचेर सोलोंक तेंगताना आमी ल्हान भुरगीं आसतना कोणूच निट्टू बरो चलता वे न्हय पयलें भुरगें कशें करता पयलीं उदारे रावन हात पांय टका 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 करता न्ही उंग्या ओमतें पडटा ना ताका ओमतें दवरीचें मागीर थोडे म्हयने जाल्या उपरांत कश्टांनी अबत्तार करून 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 डक्क ओमतें पडटा पाळण्यांत ओमतें पडटा ना पाळणें अशें जावं सगळें पडटा भुरगें न्ही ओमतें पडटा मागीर ओमतें पडलेल्या उपरांत थोडे म्हयने गेल्या उपरांत कश्टांनी हात वयर दिवन अशें उबो रावंक पळयता न्ही खाली हात मात दिवन अशें रावचें दोंपरान थिकी ना मागीर थोडे दीस गेल्या उपरांत दोंपरान थिकून फाट्या बरी सरचें न्ही माजरा बरी सरचें लो कटोकटू कर मागीर तें जावन न्हू केदें लागीं बांकाक हात धर न्हू कश्टांनी उबो रावचें पडचें तें मार हांगाय मार पूण उबो रावचें सोडना भुरगें पळया तो म्हणटा दोंपरांचेर म्हाका कित्याक येतलो म्हज्या आवयच्या थानांत हांव कित्याक दूद दिलें वीक म्हणी दिल्यार बरें आसलें हांव आतां सुस्त पडोन आसतो हांव पणांत न्हिदोवन आसतो विशेव घेवन आसतो आपणा समाधी बांदिल्ल्या राया आनी मंत्रे सांगाती आपणा कडेन भरपूर भांगार आसलेल्या रुपान आपली घरां भरलेल्या रायकुवारां सांगाती
आकाळी त्या पुरविल्या त्या पताळी गर्भापरी हांव तांच्या संगात न्हिदोन आसतो. ते दिगस उजवाड पळोवंक नासलेल्या बाळका परी हांव आसतो. थंय दुस्त मनशांची उसांबाळाई थांबता. थंय थकलेल्यांक विशो लाभता. दळदिऱ्यांक उजवाड कित्याक दिवचो? असल्या दळदिरे मनशाक कित्याक उजवाड दिल्लो, कित्याक जिवीत दिल्लें? अशें तो आपणाच्या नशिबा विशांत उलयता सोडल्यार तो देवाक बिलकुल दुसरो ना, बिलकुल दुसरो ना. कित्याक म्हळ्यार तो आपल्या नशिबा विशांत मात्र उलयता, पण देवाक तो दुसरो ना. आनी तो कित्याक म्हणटा निमाणें? तो म्हणटा आपले सर्वेस्पराची कुशी जावं. कित्याक म्हळ्यार हांव आवयच्या गर्भांत येताना कांयच घेवन येवंक ना. आवयच्या गर्भांत येताना कांयच हांव घेवन येवंक ना. हो संवसार सांडून वेताना हांव कितेंच घेवन वेसोना. जे कितेंय जावं पुरो खरी, जावं पुरो गाडवां, जावं पुरो घोडे, जावं पुरो जानवरां, जावं पुरो बेळे, जावं पुरो भुरगीं, जावं पुरो पतीण, सगळें ह्या संवसारांत देवान म्हाका दिल्लें देणें. आज आमी हांगा बसून आसा आनी हांव हांगा उबो रावन सेर्मोन दिन आसा. आमच्या जिवितांत कांय तरी एक कुडको, म्हजी कूड सोडल्यार एक कुडको उस्तोर पर्यंत कांय आमी हाडून आयलेली आसा ओंगी हांगासर? आसा ओंगी? हांव ना. तुमी कोणी हाडून आयल्यात गी? ना. आमी मरतना हांगासर कोणी म्हणी एक चिमटी उस्तोर वा एक कुडको भांगाराचो नग आमी कांय घेवन वता ओंगी? हा ना. तुजो पती आसा, तुजी पतीन आसा, तुजो पूत आसा, तुजी धूव आसा, तुजी आवय बापाय आसात, तुजी भाव भयणी आसात, तुजें घर आसा, तुजी आस्त आसा, तुजो जागो आसा, माडी आसा, माड्या आसात, जावं पुरो तुजी गाडी आसा आनी कितें कारबारपण आसा. हें सगळें ह्या संवसारांत तुका दिल्लें टेम्पररी, तें तात्कालीक. तें सोडून तूं येताय. तूं हाडून येवंक नाय. ना कितें आमी हाडून येवंक ना, ना कितें आमी पण आसा. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, ಸತ್ತಾಗ ಏನು ಕೊಂಡು ನೀನು ನೆಗೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ, जल्मताना कितें हाडून आयलोय, मरतना कितें व्हरून येतलोय, कांयच ना. पूण हें चिंतप आमचें तें ना. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी चिंता मरतना हांव 2 सुटकेजींनी भरून हाडून आयलां, मरतना 5 सुटकेजींनी व्हरतलो म्हणल्यार चिंता सूख चिंता. जिवितांत कश्ट अनवर आयल्या वेळार आमी चिंतचे आसा, हे म्हाका मात्र कित्याक कश्ट? हांवें इतलें बरेंपण केलां, इतलें दान धर्म केलां, इतलें तें पुरा केलां, इतलें हें पुरा केलां, तर म्हाका कित्याक हे कश्ट? चिंतचें आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारी चिंतपा प्रमाणे चिंताव, जॉबा प्रमाणे आमी चिंतिना, भावार्थान आमी चलना. आमचो बाबार्थ तात्कालीक, आमचो बाबार्थ टेम्पररी देखून आमी थोडे बोटी आमी अशेलें अशीर चिंतून नासा वयर नास, केस्ती वयर केस्त मागून घेता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. कश्ट पात केल्ल्या मात्र न्ही, कश्ट एक भावार्थाची परीक्षा. पळया जेजूक कश्ट एक भावार्थाची परीक्षा, सांगात देवाची खुशी. पळया देवाची खुशी. देखून जेजू कितें म्हणटा, बापा तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्हय. मुरयेन कितें म्हळें, आपले सोमेची चारांदासी तुज्या शब्दा प्रमाणे, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं. आज जेजू खंय येता? जेजू खंय वता? जेजू जेरुजलेमाक वता. कित्याक वता जेरुजलेमाक? तो मरोंक वता थंयसर. बापाक महिमा हाडच्या त्या वावराक, त्या जैत येवन मरणाक तो येता. थकळीत आसलें, हांव जेरुजलेमाक गेल्लो फाटीं येवचो ना, हांव जेरुजलेमाक गेल्लो फाटीं येवचो ना. लुकाचो वांजेल बोवापूर बायन जेजूचे सगळे मिसांव पैण एक पैणा बरी वर्णिता. जेजूचो जल्म बेतलेमांत, थंय तानो इजिप्ता पलायन
इजिप्तांत नजरेतान ताचे वडावळ ताचे उपरांत जोर्दान न्हंयत पवित्र स्नान गलिल्यांत ताचे मिसांव गलिल्यांतावन जेरुजलेमाक तो येता जेरुजलेमाक कित्याक येता थंयसर ताणें मर जाय ताणें जिवंत जाय जाय ताणें शेवट जोडी जाय बापाक महिमा हाडी जाय त्या वावराक तो येता हेच्या पयले तो एक पोटी जेवबा बरी दिमी घालून मागता बापा 7 दीस जाल्यार ही म्हजी काल्स निवार पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं तुज्या कुशेक कल्तीमान घालता तो भायर वयता पळया भायर वयता तो ताणें कितें पातक केलां सोम्यान कितें वायट केलां कोणाक दुखयलां कोणाक अन्याय केला कोणाक ताणें दुखयलां कोणाचें अपरसिलां कांयच ना रडतेल्यांक बुजयलां पातक्यांक परिवर्तन केलां भुकेल्ल्यांक जेवण दिलां ताणेल्ल्यांक पिवण दिलां कश्टतेल्यांक आदार दिला मोर्च्या भियांत आसलेल्यांक ताणें वासयलां दुबळ्या धाकट्यांक विधवी अनाथांक ताणें वेंगून धरलें समाजांत वयर हाडलें इतलें पुरो बरें केल्ल्या जेजूक मेळ्ळें कितें नालिसायेचें विणगेपणाचें आखमानाचें कठीण वळवळ्यांचें मरण ताणें कित्याक म्हणूंक ना देवा हांवें सर्व बरें केलें कित्याक म्हाका ही दिली शिक्षा ना बापा तुजी खुशी जावं म्हज्या निमाण्या श्वास आसता पर्यंत तुजी खुशी करतलो तुजी खुशी फकत तुजी खुशी म्हजो निमाणो श्वास म्हज्या नाकाच्या फडांतून भायर येता पर्यंत तुजी खुशी पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें कोणाकय दुरसोंक ना तो कुर्सार पर्यंत तो फरिजेवांक जावं दी शास्त्र्यांक जावं दी शिपायांक जावं दी दुरसोंक ना तो म्हणलो बक्षी तांकां बक्षी पळया तो जेरुजलेमाच्या वाटे कुशीन येताना सामारिया पावले ते सामारियांत तो जेरुजलेमाक येता मरोंक येता तो कश्ट जोसूंक येता म्हणली खबर लोकांक कळ्ळेंच लोक तांकां स्वागत दिना सामारिया तांकां स्वागत दिना जाकोबानी जुआंव थंयसर आसले जेजू सामारियाच्या गांवाक येता म्हणटा आसतना तांणी ताका स्वागत दिलो ना आमच्या गांवाक येनाका दया करून तूं वच तुजी गरज आमकां ना तुजें बरेंपण आमकां नाका तुजी शिकोवण आमकां नाका तूं आमकां नाका वच म्हणून तांणी सामारियाक भितर घेवंक सोडलो ना सामारियाच्या एका हळ्ळेन आनी जुआंवाक आनी जाकोब बेजार जालें जुआंव आनी जाकोब जेजू लागीं म्हणाले सोम्या तूं सत्यवंत दर्याक शांत करताय वाऱ्या वादळ थंड करताय अंजुराच्या रुखा फरमायताय तो गडयेन मरोन वचे बरी करताय दर्यो तुजें उतर आयकता वाऱ्या वादळ तुजें उतर आयकता पिडा शिडा गूण जाता देवसार पळन धांवतात उदका वयल्यान तूं चलताय असली मात कार्यां करताय आकाशांतल्यान उजो देवून ह्या सगळ्या हळ्ळेच्या लोकांक भस्म जावचें बरी कित्याक आमी मागोन वचो पळया जाकोबाच्या आनी जुआंवचें चिंताप आमच्या चिंतपा बरी आमकां कोण वायट करता ते सगळे नाश जावं दीत मात तिका वचोन दीत म्हणून तशें चिंताप देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा मागतना कोण आमकां उपाद्र करता कोण आमकां अन्याय करता कोण आमकां दोशी दिता तसल्यांक आमी मागचें एक मरोन वचोन दी मात तिकोन वचोन दी काबार जावन तो म्हणून मागचें आसा आनी तो मेलो जाल्यार नासलो जाल्यार हांव एक मीस दितां ताच्या आत्म्याक हांगून घालचीं आसात मरोन दी कित्याक म्हळ्यार म्हाका उपाद्र दिता तो म्हाका समस्या दिता बरो एक भरपूरसो एक जोरकरसो बॉस आसा जाल्यार तो एक मेल्यार बरो वा एक ट्रान्सफर जाल्यार बरो वा खंय काबार जाल्यार बरो अशें चिंताप आमचें कित्याक म्हळ्यार आमकां कश्ट दिवचे मनीस नाकात आमकां दूख दिवचें आमच्या दोळ्या मुखार आसूंक नजो देखून देवा लागीं तांचेर शिराप मागचो आमी शिराप पूण आमी म्हणूंक जाय पूण म्हज्या मोगाचे भाव आमी चिंतूंक जाय जेजू बरी आमी चिंतूंक जाय जाकोबा बरी जुआंव बरी न्ही खंडीत आमी मनशां सैमाचे मनीस आमकां रक्ता मासाची वडणी आसा आमी संवसाराचे मनीस संवसारी अभिलाशे प्रमाणे चलता जाल्यारय देवाचें उतर आमकां सांगता तें सूख तुमी शिराप मागचो न्ही तुमकां दग दितल्यांचेर तुमी आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्ही म्हणटा देवाचें उतर तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद नॉट शिराप हे शिराप मागोवंक विसरले जाकोब आनी जुआंव आनी जेजून कितें म्हळें ना बेश्ट आयलें तोंड दांबा देवाची खुशी करूंक हांवें येचें देवाची खुशी करूंक तुमकां विसलां
तुमच्या जिवितांत कश्टान वरां येतात जाल्यार तुमकां कोणी दग दितात जाल्यार तांकां आशिर्वाद मागा, आशिर्वाद न्हय शिराप. म्हणून त्या हळ्ळेक ते वचन आसतना सीदा बायसन गेले दुसऱ्या हळ्ळेक. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून म्हणलें आसा, 70 जाणां धाडटना म्हणलें आसा, ज्या घरा तुमकां स्वागत दिला त्या घरा रावा. ज्या घरा तुमकां स्वागत दिवं ना थंय तुमी रावा नाका, थंय भायर सरा. वता आसतना तुमच्या पांयाच्या वणाची धूळ पापुडा. तुम्ही कांय म्हणूंक असो नाकात, तुम्ही शिराप दी नाकात, उज्यासो गंध कसो पावस येवन ह्या लोकांक नाश करा म्हूण मागा नाकात. सगळें हांव पळोवंक काणगे येतलो. तुम्ही फकत देवाची खुशी करा, फकत सिर्फ द विल ऑफ गॉड, देवाची फकत देवाची खुशी करा आनी सगळें तुमच्या जिवितांत सार्थक जातलें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जिवितांत आमच्या कश्टान वर आयिल्ल्या वेळार आमी निराशी जावचें न्ही, दुबावचें न्ही, बोवार्थ दंडळचो न्ही. तें केलां कोण ना, हें केलां कोण ना, माट केलां कोण ना, मंत्रा केलां कोण ना, तें केलां. एका निजाचेर देवाचेर विश्वास दवरा, पातयेणी दवरा. जो पात्र्यार्का बरी आनी हांवें सांगलेल्या त्या बिझनेसमॅना बरी विश्वास दवरा. पडलेले तुमी उठतेल्यात, परत चलतेल्यात, जैत तुमचें जातलें, जैत तुमचें जातलें. देखून जिजो म्हणटा, नांगराक हात दवरून फाटीं पळयता, सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही. नांगराक हात दवरून फाटीं पळयता. थोडे फावटी कंपनीक आमी कामाक लागता, कंपनीचें काम भोव कश्टाचें म्हूण चिंतून म्हाका काम करूंक कश्ट जाता. देखून हांव फाटीं पळयता आनी फाटीं पळोवन रिजायन दिवचे प्रयत्न करता, रेजिग्नेशन दिता. म्हाका देवापणें लाभलें, देवापणाचें थंयसर मिसांव भोव कश्टाचें, पाद्र्याप जावचें, सिस्टर जावचें भोव कश्टाचें. देखून थोडो तेंप रावता, बायसन गेलां पूण आतां थंयसर रावोंक जायना. नांगर हात धरला पूण फुडें वचोंक जायना. फाटीं पळयता, अर्द्यार सोडनो हांव फाटीं आयलो. ताका म्हणनात काजरी जिवितांत हांव काजर जालो. काजरी जिविताचे कश्ट, बायलेचे दोशी, घोवाचे दोशी, भुरग्यांची करंदाय, ती जबाबदारी, ते कश्ट हे वावंट नाकात आसलें. काजरी जिवितच नाका आसलें. ह्या दादल्या वटून ह्या स्त्री वटून म्हाका जिवंक जायना. दम्मया हांव डिवोर्स दिता. नांगर हात दवरून फाटीं पळयता, तो सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही. तुज्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट धैर्यान फूड कर, तूं फाटलाव करशी जाल्यार तूं जैते वन जातलो. देखून जेजू म्हणटा, तूं म्हजो फाटलाव करूंक खुशी व्हरताय जाल्यार, तूं म्हजो फाटलाव करूंक खुशी व्हरताय जाल्यार घे तुजो कुरीस, घे तुजे कश्ट, घे तुजे समस्या, घे तुजें सगळें आनी म्हजो फाटलाव कर. कशें हांव जैते वन जालो, जॉब जैते वन जालो, तो बिझनेसमॅन जैते वन जालो, तशें तुंय जैते वन जावंक पावतलोय. असली सैताची जिवीत आमी जियेचे जाल्यार आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. आमचे कश्ट म्हणले कुरीस आमी उखल धरून चलोवंक जाय. तवळ आमी जैते वन जावंक पावतले. कितें होगडायलां आमच्या जिवितांत परत आमी आपणावंक शकतले. असलें जिवीत जीव सुमी आमकां आदार करपा दिवून दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. गे पापा यो सर्विस भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. पुंडोवनी वायन घेवन तुजेशी येता. आमकां सामी तुका काणीक जावं दिता. जिवीत कर हे नंदन भक्तीन परता. माया मोगान सदां जियोंक बेसावाशेता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव अप्पा मानता तसलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या नक्याक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, भगवंत धर्म जुता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें.
तिस सोडवून आमच्या गळाच्या मनशांकडे करून आम्ही तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुवेस पर तुमचे सुवे आसूं तुमच्या सोवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वराताय उबारता. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस पोरास पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासू तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारात सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय 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 सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नवे येता ताका जय सगीं तुका जय 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 सगीं तुका जय. व पवित्र घडी आमी संभ्रमता बाबांनो भयणीनो भक्तिकांनो उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगतान बदलची घडी पवार्थाची घडी आनी घडी आमी कितें मागता तें घेता पवार्थान पवित्रपणी ह्या रितीन ते मांडिली जावया. बापा क्रिस्त तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला
जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडण्याची कालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट करी. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळो पळोवंक फावो करे. आमा हर एकल्यांची काकूळट कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगती तिसपती भगेवन जुझे भगेवन धर्मदूता भगेवन जुता देव आनी सर्व काळी मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची अजनामतीन दवरन जिविताचे सर्व कश्ट धैर्यान फुड करूंक देवा स्वादार मागून सुमेन शिकलेले मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचेता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखुणेची विता समाधान संतोष आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतीने सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रजवटके पदवी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमचेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तिमी गेल्या हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमच्या समेस्तच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली. देवाची कुशी पाळूंक आपणा दिल्ले सर्व कश्ट संतोषान स्विकार केल्ली धैर्यान फूड केल्ली. आमच्या जिविताची कश्ट वरां कंत बेजारे सगळे धैर्यान फूड करूंक उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोव ना पूण जेका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. काळीज म्हजें आशें नासा. काळीज म्हजें लालेवन आसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये वेगी
मुक्तांब येण्यान तुझ्या काळीस म्हजे आशेऊन आसा काळीस म्हजे लालेऊन आसा येचे सेवच्या तुका ये वेगी मुक्तांब येण्यान तुझ्या बरो गोळी हांव तुजी शेळी अरे एकडी राखताय तानबुके वेळी बसून पाता मेळी सरो दिवन पोसताय कळक्या अंकारारी दिवसावून येताय संसारी पैनारी बर्व समजो जाताय ये देगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजे आशेऊन आसा काळीज म्हजे लालेऊन आसा येचे सेवच्याक तुका ये वेगी मुक्तांब येण्यान तुझ्या काळीज म्हजे आशेऊन आसा काळीज म्हजे लालेऊन आसा येचे सेवच्याक तुका ये वेगी मुक्तांब येण्यान तुझ्या तुमची जबाब अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका समया जेजू उडिया पार काळजांत आयिल्ल्याक अर्गान तुका समया जेजू आमचें जिवीत तुज्या हजारपणान दोदोस केल्ल्याक अर्गान तुका समया जेजू कालच्या दिसा आमी गेल्ल्या वावरांत जैत लाभयलेल्याक अर्गान तुका समया जेजू आयच्या दिसा हे पुंतळाक येवन हे मिसांत वांटली जावंक फावो केल्ल्याक अर्गान तुका समया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका समया उगलाब जेजू तुका सुमिया जेजू उगलाब तुका समया जेजू अरदान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका समया जेजू प्रार्थुया भूमोगाळ बापा आमच्या देवा भगवं जुता देवाच्या जैतिवन मरणापासून या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे बशे मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बशया मगच्या भावना भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता तुमची ते सवा तुमची इरादे घेवन ह्या पुंतळार व्हडा भक्तीपणान तुमी हांगासर येतात सांजू देव तुमच्या ते सवा खातीर निरंतर विनंती करता तुमकां बेसांवांनी भरता आनी जेजू लागचीं आशिर्वादां जोडून दिता हे संदर्भार तुमकां सर्वांक बरो स्वागत मागता आनी तुमकां आमी सर्व बरें मागता हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेंटाचें आराधन 10 वरार कुमसराचो सक्रामेंट 10:30 वरां मीस नव्यान सक्रामेंटाचें आराधन आनी 12:30 आयलेल्या भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यान तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हडा संख्यान ह्या पुंतळा तुमी येया आनी खंडीत तुमची मागणी उबारा तुमी जिवीत जोडतेल्यात हे स्टॉल सांगसर स्टॉला भेट दिवन थंयसर मेजर केल्लें मीठ मेजर केल्लें तेल उदक कोंता बीन रेली कोकुरीस इमाजी इत्यादी आसा ह्यो सर्व आमच्या आत्मी झुजावेर जावच्या झुजावेर जैत जोडूंक आनी आधार जोडूंक आधार दितात त्यो वस्तू वापरूंक हाचें बरें फंड जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता
दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रिपिडेक मेडिसीन आनी तेलां ऑफिसांत मेळटात. ही भायर थोडे कडेन मेळोंक पुरो पूण ती चड इफेक्ट नात. हांगासर आमी अल्तारी मुखार उबारता त्या वखदा वयर देवाची आशिर्वादां मागता देखून जायते बरेपण थंयसर फावो जाता. देखून तुमी ह्या वखदां तुमी घेवन असो फायदो तुमी जोडी येते. कावन्सिलिंगाची मांडवळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी विशेष करून आमी मागता आनी खंडीत हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करन आयल्या बरें तुमकां राखोवंक पडचें ना. हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळाची कांय तरी प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावूंक की तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार फुलाची पाकळी दिवन तुमी कुमक करा आनी खंडीत आमी सरभक्तीका तुमचे खातीर मागता. तुमच्या घरांनी बरी कार्य जावं पुरो कुमगाराचे जल्मा दिसाचे एनिवर्सरीचे अशें कार्य बरी आसतना ह्या पुणतळाचो उडास करा. भक्तिकांक जेवण दिया आनी सरभक्तीका तुमचे खातीर आमी मागता. आरोग्य केंद्र केम्रल टावन मिनी हॉलांत BP शुगर टेस्ट तशेंच आबा कार्ड करूंक हांगासर आयल्यान आज तशेंच ऑक्टोबर 11 तारखेर ती आज हांगासर आसतली. हर एक हप्तो सोडना म्हळ्यार आज मंगळार आयल्यान वयल्या मंगळार येवची ना ताजे वयल्या मंगळाराक येतली. देखून 15 दिसां एक पुटी ती हांगासर येतली. तुमची BP शुगर सगळी टेस्ट करतली आनी तुमच्या भलायकेची ही तपासणी ती करतली. सांगतास आबा कार्ड ती करतली. आबा कार्ड करच्याक आधार कार्ड रेशन कार्ड भोव गरजेचें आनी मोबायल नंबर तुमी घेवन येवचे. OTP येता आनी OTP ती दिवंक आसतली. हें आबा कार्ड बिलो लायन पॉवर्टी BPLच्या BPL कार्डाच्या सुमार 5 लाख म्हणसर मेडिकल एड मेळटा आनी APLच्या लगभग 1.5 ते 2 लाख म्हणसर एड मेळटा. कार्ड करून दवरल्यार बरें. थोडे फाटी फायदो मेळोवन दी ना मेळोवन दी पूण केल्ल्यान आमी कांय नुकसान जायना. देखून कार्ड करून दवरल्यार बरें. असो फायदो तुमी जोडसो ताका पयशे दिवंक नात तर मात ती कर दितात. असो फायदो जोडून तुमकां आमी आपोवणें दिता. कोण कार्ड आयल्यांत कोण आधार कार्ड रेशन कार्ड कोण आयल्यांत तांणी थंयसर मागीर तांकां वचून हें करियेत आनी कोणाक तुमकां BP शुगर पुरा टेस्ट करूंक आसा जाल्यार थंयसर तुमी टेस्ट करियेत. असो फायदो तुमी जोडयेत. थंयसर भायर पाटयेन थंयसर मेजाचेर फेस्ताच्यो कुर्तिल्यो दवरल्यात. फेस्ताच्यो कुर्तिल्यो फेस्ताचो विशय आटपच्यो कुर्तिल्यो फेस्ताच्यो विशय आटपच्यो कुर्तिल्यो थंयसर आसात. ह्यो कुर्तिल्यो तुमी घेवच्यो हेरांक वांटच्यो आनी हाचें बरेंपण तुमी जोडचें. म्हज्या भाव भयणीनो ऑक्टोबर म्हयनो फेस्ताक आमच्या पुणतळाक फेस्ताचो म्हयनो ह्या पुणतळाची वार्षिक महापर्व ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर शुक्रारा दीस आमी संभ्रमता. ह्या फेस्ता तयार जावन 2 दिसांची रेतीर येवच्या 6 आनी 7 तारखेर म्हणजे पयल्या पुरवा ब्रेस्तारांनी ताच्या वयल्या ब्रेस्तारा 7 तारखेर 6 तारखेर आनी 7 तारखेर ब्रेस्तार आनी शुक्रारा दिसा हांगासर आसतली. ही रेतीर सकाळी 9 तावन सांजे 5 वरां पर्यंत आसतली. ही रेतीर दितात मराठी बाप नोएल मस्करेनस आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी रेतीर पंगड बांद्रा मुंबय टावन हांगासर ते येतले. ही रेतीर दितले. ह्या रेतीरेचे बरेपण जोडून घेवंक आनी आत्मीक दादोसकाय जोडूंक आनी कस्तांतावन सुडका जोडून घेवची ही सकत जोडून घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. 8 तारखेर शनिवारा सांजेर 8 तारखे दिसा मदें कांयच आसचें ना. 8 तारखेर सांजेर 7 वरां तावन आयतारा सकाळी 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणाची रात आसा केल्या. ही जागरणाची रात हांगासर संभ्रमोवंक हांगासर आचरण करूंक आनी ह्या जागरणाची रती चलोवन व्हरूंक आमकां कुमक करतात मनादी बाप आल्बन सोजू रेक्टर सालोरेसाचे पुणशेत आत्तूर मनादी बाप अब्राम SVD डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की बाप नोएल मस्करेनस ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी रितीर पंगड बँड्रा मुंबय हे सगळी रात चलोवन व्हरतले. व्हड संख्यान हे रेतीन आनी नायट विजिलांत जागरणाची राती वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. भुरग्यांक दसऱ्याची रजा आसा देखून सर्व भुरग्यांनी इवजणांनी व्हड संख्यान हे रेतीरेंत आनी जागरणाची राती वांटेली जावन आत्मीक बरेपण जोडून घेवंक उलो दिता. ही जागरणाची रात भुरग्यां खातीर इवजणां खातीर पिडेस्त आनी प्रायवंतां खातीर तुम्हा समेस्तां खातीर समर्पीत केल्या. जागरण करून मागणें म्हणून देवाचो आशिर्वाद जोडूंक ह्या मुखांतर तुमकां आमी आपोवणें दिता. ऑक्टोबराच्या 16 तारखेर हांगासर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा. रगत दिया आनी जीव उरया म्हणल्या आंदोलना काल
रगत दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता जायते पिडेस्तां रगताची गरज आसा भलायकी असल्यार रगत दिवन जीव उरोवच्या ह्या अभियानांत वांटली जावंक तुमकां आपोवणें दिता सांगाता त्या दिसा भलायकी तपासणी आसतली हे जे हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आनी सिबंदी वर्ग हांगासर येवन ही भलायकी तपासणी करतली आनी भलायकी असलेल्या रगती दिवंक तुमकां खुशी आसा तर दिवंक तुमी फुडें सरले तर ते रगती घेतले देखून ह्या हेल्थ कॅम्पाक भलायकी तपासणी शिबिराक वांटेली जावन हाचें बरेंपण जोडून घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सांगाता फेस्ता तयार जावन 9 दिसांच्या 9 ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर हांगासर प्रारंभ जातले बुधवार तो सकाळीं 10 वरार बावटो 9 सुरवात आमी करतले 10:30 वरार 9 मीस ताजे उपरांत 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 आयलेल्या भक्तिगान जेवण आनी अशें ह्या 9 वांटेली जावन अत्मेक तशें लौकीक बरेंपण जोडून घेवंक सांजुदाच्या मजतीन जोडून घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता ऑक्टोबराच्या 23 तारीख आयतार सांजे 4 वरार हांगासर वजां पुरशां वाजतलो पक्षीगिरे पेंटेंतान वजां पुरशां बांदतल्या सर्वेस्परा देवान सांजुदा म्हाका केल्ल्या सर बरेपणाक रूपकारपण जावन तुमकां वजें बांदूंक आमी आपोवणें दिता तुमकां तुमच्या कुशेचें वजें हाडून त्या दिसा पुरशां वखद मेळचें 5 वरार हांगासर कुंपरेच्या फेस्ताचे मीस आसतले मिसा उपरांत कुंपरेचो पुरशां वाजतलो आनी उपरांत आयलेल्या भक्तिकांक जेवण आसतलें तशेंच 25 तारखेर हांगा सामुहीक काजार आसतलीं आनी ह्या काजारांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता त्या दिसा मीस सकाळीं 9:30 वरार आसतलें मिसा उपरांत मोठवें 9 आसतलें लग्नाचो संस्कार त्या दिसा आसतलो आनी हे मीस भेटोवंक येतात लग्नाचो संस्कार दिवंक येतात भोवमनादीक बापू मॅक्सिम नोरोना मुन्सिंजोर विगाजरल मंगळूर देसीज आनी तशेंच 27 तारीख हांगासर तो दीस ब्रेस्तार सांजे 6 वरार पक्षगिरे पिंटेंत चेरेल बेंजार ताजे उपरांत चेरेलाचो पुरशांव उपरांत हांगासर संभ्रमीक बेसपाचें मीस 9 आनी सक्रामेंताचें बेसांव आसतलें ताजे उपरांत आयलेल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसतली शुक्रार फेस्ताचो दीस 28 तारीख सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताक हांगासर सादें मीस आसतलें आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस हे मिसाचें बलिदान आमचो निवृत्त गोळी बिस्प अधिकमानादी दोतोर लुईस पॉल सोजू हे मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी ह्या संदर्भात ह्या फेस्ताच्या सर्व मिसांक 9 भक्ती कार्यान तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता फेस्ता तर्फेन मुद्दम मिसां तुमी दिवन दान दिवन कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता 9 मिसांनी तुमी मिसां दिवयेत तुमचे इराद्या खातीर मागता मिसाचे तास ₹300 तशेंच मुद्दम दियेत फेस्ताक ₹300 दिवन मुद्दम दिवंक वेळार तुमकां आमी आपोवणें दिता फेस्ता दिसा मिसां दिवंक आसत तर तुमी दिवयेत मिसाचे तास ₹500 दिवन मिसां तुमी दिवयेत तशेंच मोगाच्या भावानो भयणीनो फेस्ता तर्फेन तुमी फुलाची पाकळी दिवन आदार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता 2 वर्सां उपरांत गद्दड्यान फेस्त आमी आचरण करता हे संदर्भार फेस्ताक तुमी आदार दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता पिरचेंत रावोंक तुमकां उलो दिता सादी पिरचेंत ₹1000 फेस्त पिरचेंत ₹5000 पोषक पिरचेंत ₹25000 प्रधान पिरचेंत ₹50000 दिवन सहकार दिवयेत तशेंच काजरी जोड्याक पोषक जावन ₹25000 दान दिवन काजरी जोड्याक पोषक पण तुमी जोडून घेवयेत हे सगळ्या बरेपणाक तुमचो सहकार आमी आशयता वर्त्या मापान तुमी सहकार दिया सांजुदा मुखान केल्ल्या बरेपणाक तुमी अर्गां जावन ही मानाची परब आचरण करूंक पुरतो सहकार तुमी दिजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता ऑक्टोबरची 29 तारीख म्हणजे 29 ऑक्टोबर सांजे 6 वरार हांगासर मनोरंजन करच्याक हांगासर तुळू नाटक आमी खेळयतल्या ह्या नाटकाचें नांव कुशाल बडची म्हणलो तुळू नाटक हांगासर खेळयतले देखून व्हडा संख्यान हे सर्व फेस्ताच्या संभ्रमीक कार्यांक वांटेली जावन आत्मीय बरेपण जोडून घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता व्हडा संख्यान जिविताच्या जरीसरशीं जरींतले सेवा आनी खंडीत जिवी जोडतल्यात फेस्ताचो संदेश ही तुमी कश्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो सुमी देवा लागीं सरया आनी देवा सुमयाची बेसांवां जोडया म्हणलो संदेश आटापता सांजूद निराशपणांत आसलेल्या बरोवचो दिवचो खेरीत सांत म्हूण आवडलेलो सांत आमच्या सर्व भावार्थाचो मूळ आनी आदर्श जावन आसा आम हर एकल्यांक तो बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा आयच्या दिसा जेवणाक कुमो केल्या तेरेसा पिंटो मुंबय विन्संट स्टेल्ला पिरेर आनी कुटुंब उर्वा प्रिसिल्ला आनी जॉयसन बर्थडे संदर्भार तुमकां समेस्तांक ती आयस्क्रीम दितात हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आमी मागता हे संदर्भार
जेवण तयार केल्लें पवित्र काळजा वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. गुरकार प्रतिनिधीन सर वाड्याकारांचो उपकार बावडतना तांणी हें जेवण तुमी जेवचें म्हूण तयार केलां. दोदोशपणान जेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं. कोणी आसा जाल्यार दान दिली मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची. नव्यानाची गीत आमी गावया. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासतवी नातीक पात्रोन सांजता देवा आमचे पासतवी नातीक पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबनी नसरकीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. मगे जुता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासत विनंती करता. सांजुता देवारी सांत भक्त प्रत्येक जमोरी आमची सरकींची माई आमचे मजतींचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमी हांचे जो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्यास व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे बेडयता. तुका निरंतर जुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिवसा आमी उडास करता. बगे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जी जो मनशाच्या कुटुंबात हितवे दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिलान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा आपा निरंतर लाभता आनी समेज मनीस देवा मानवतात. जेजू आमच्या पवर्ता उदेशी तूं आतां करूस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो निपेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बागे जुता देवाच्या विनवणेन तुजे बारी बाजूबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीने आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उकळाप सदां सर्वता आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजू सोसैर आनी दरदू जावन आसलेल्या बागे जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सुडन नरसो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सुडणीची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्ट बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कडसो अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थिती असलेल्या असो तूं किरेती शेरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरज आनी तुज्या आपूण श्रद्धा आपत्तीने आयला. एक बसया भावना भयणीनो जायते ते सवां तुमी धाडून दितात आनी ह्या सर ते सवां खातीर विशेष करून मागता. आज ही जायती ते सवांगा सर आसात. 17 जाणां बरी भलायकी फावो जावं. 11 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक. 2 जाणांक मन परिवर्तन जावंक. एकल्याचे इन्वेस्ट केल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक. 3 जाणां जागो बऱ्या माला विकून वचोंक. 6 जाणां आमाल पिवणें आनी सिगरेट सोडची संवय सोडूंक. 2 जाणां कोर्ट केस जैत फावो जावंक. 7 जाणांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक. 5 जाणांक जोड्यांक काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक. 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक. 4 जाणां परगांवाची विजा फावो जावंक. एकल्या लिव्हराची पिडा गुण जावंक. 2 जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. एकल्याची घुमटेची शिरेची ती दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक. एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची बरीची दूख तशेंच हातापांयाच्या गांठीची दूख पांयाचो लोप तकलेची पडापड ती गुण जावंक. 3 जाणांची मायग्रेन पिडा आनी हातापांयाच्यो गांठीची दुखी ती गुण जावंक. एकल्याची उतरप्राच्या आवयक बरी भलायकी भूक जिरवण कुडीक सखत फावो जावंक. 2 बाबा आनी माया मोगान जिवंक. एकल्यान आम्हाला पिलें पयस करून कुटुंबां संतोशान माया मोगान जिवंक. एकल्यान धरले जाग्याचे सगळें काम शबित्यान पंता पावोवंक. एकल्यान दिता म्हणून बसलेले पयशे ते वेळार दिवंक. एकल्याचे कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक. एकल्या PUCच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मत उजवाड आनी जाणवाय गिन्यान चिरूकाय फावो जावंक. एकल्यान MBBS शिकप बऱ्याक करून शिकोवंक. सगळे डिस्टर्बन्स पयस करूंक आनी कॉन्सन्ट्रेट दिवन शिकोवंक. 2 जाणां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. 9 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक. 3 जाणांची वर्टिगो प्रॉब्लेम ती गुण जावंक. 2 जाणांची वायट सक्तेतान सुटकास मेळोवंक. एकल्या कॅनडा वेची विजा मेळचे बसत. 3 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक. एकल्या स्वंत घर फावो जावंक.
दोगा जाण एग्जामात बरे मार्क्स करून पास जावं दोगा जाणांची कोंकणी गुण जावं एकल्याची एलर्जी पिडा गुण जावं एकल्याची वेरिकोस शिरो पांयान तावन ती नपेसो जावंक एका भुरग्याच्या जिबेचो बांद सुटोवंक एकल्याचे डिप्रेशन पिडा ती गुण जावंक ताका सुटका मेळोवंक तशेंच एकल्यान धरलेले सगळे काम ते बंदा पावोवंक रंजीत 7 वर्सांच्या भुरग्याक ब्लड कॅन्सर आसा ताका बरी भलायकी फावोस कर्ण संपूर्ण गुण जावंक किडनीची पिडे कसले गुण जावंक काळजाच्या पिड्यान उळवळतेल्या 16 जाणां गुण जावंक 7 जाणांक नमनमणच्या कॅन्सर पिडेतावन गुण जावंक तशेंच हांगासर सर फेस्ताची कार्य बऱ्यान जावंक 2 जाणांन तशेंच हांगासर 20 आनी 2 जाणांनी 22 जाणांनी प्रत्येक तेसां पासून म्हाका विनंती केल्या तांचे रेद्या खातीर आमचे रेद्या खातीर मागया सर्गेंच्या बापाक उलो मारया साधू मुखांत आमची मागणी समर्पण दिवया दिमी घालया हात उबैर उबारन निरंतर देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 हरगा तुका सुमिया जेजू बळा तुका सुमिया जेजू राधा तुका सुमिया जेजू मगळा जेजू सांजुता देव मुका दुपारीने सगळी मागणी तुका भेटून देता सुमिया तुझे गोष्टी वैत सर्व तुझ्या बेसवारी आमच्या मागण्या गांधी आमच्या बोबेचो आवाज तुझ्या काना पडून दे आमचे तू बिरमत पाव तुझे बिरमतीन ओढ दे आणि ओढता कुळतेन आमची सगळी मागणी स्वीकार कर मागलेले सगळे फोगो कर भलाकी समाधान संतोष तृप्ती आशीर्वाद बेसाव सगळे फोगो कर आमची जीवित नंतर कर सुमिया हालेलुया 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 नव्याची मागण्या मुंदारश्या तुझ्या मुतीर काळू काढणं म्हजो बाबा दंडो आपल्या साडच्या तुझ्या आत्म्याच्या वैरीक तुझ्या पोस्तले पदवेन पैसा उंडाय इवत्ते आसंता तुझ्या काळजाचे कुंडा येता हांव तुका उलो मारता अशा सणलेल्या अमरू सुदीचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कंटे कुंडे म्हज्या काळजाची गोड साण हांव तुका भेटयता तुझ्या मोबायल माई पसीन वा देखीत तूं म्हाका मुखान आतां सुदारसन वर वडापतीने तुजे कडेन मागलो का तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमया जेजूचे महिमे वत राव तुझ्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेले जाव आमेन कष्ट अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बळादीक शरोती जावन आसच्या मगे हांव जुता देवा आमच्या बाप सेवा बिस्पू साहेब फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर संवसाराचो उजवार जावन आसच्या जेजूची सुवात सुमेस मनशा पावोंक जेजून आपल्या शेतांत वावरड्यान धडचे खातीर जेजू बऱ्या गुवळ्यां समेत लोकां आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करा अपराजितांक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर भगीन कुटुंबांत जिल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर सगळे समेस भवते आनी बऱ्या मानाच्या मनशां जेजू सास्तिक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमी समेस जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडी चक्र ओडण्याचेर जैत वरच्याक प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूता आनी रक्षा बगे उजूता देवा तुवें जेजूचो मोग जायते वांटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सोडय पातकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां तूं बोळ आनी घटाय दी कस्त अडकडी मध्ये निराशेन आनी गंदी बेजार आहे तुझी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी अजिनीयेच्या पयना शबित्यान सुमकोन श्री देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधना करूंक आमी पावोशें कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोळे दंपिया भाव भयणीनो सुमयाची जोन सांजू तादेव मुखांतर केल्ल्या बऱ्यापणाचो उडास काडया आज विशेष करून आमी मागया जायत्यांक पिडेशिडेंतले राखून वेला आनी एकल्या ओल्ड अनवरांतले राखून वेल्ल्याक 16 जाणां बरें काम फोव केल्ल्या खातीर एकल्या शिरेची गोमटेची दूख ती गुण केल्ल्या खातीर एकल्याक पाटेच्या कण्याची तशेंच कुशीच्या बरींची दूख उणी केल्ल्या खातीर तकली पडपड संपूर्ण ती गुण केल्ल्या खातीर अर्गां दितात 3 जाणांची तकली पडपड उणें केल्ल्या खातीर 2 जाणांच्या हातापांयाच्या गाठी दुखी उणें केल्ल्या खातीर एकल्याच्या PUCच्या भुरग्याक ती मानसीक पिडेंतले गुण केल्ल्या खातीर उडासाची सकत फोव केल्ल्या खातीर तशेंच शिकोंक बरी मौत फोव केल्ल्या खातीर उदरपुराच्या आवय बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर तिका कुडी आत्म्याची सकत फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्या कामांत सांबाळ चड केल्ल्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचें काम संपूर्ण रितीन फंदा पळयलेल्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स जावन तो नांवार जाल्ल्या खातीर एकल्याचे भलायकी वन भुरग्याक फोव केल्ल्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्यान वांटे जाल्ल्या खातीर तशेंच 16 जाणां मागूल उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक रीण फारीक करून कृपा मेळ्ळे पासून अर्गां दितात आनी असली आमच्या जिवितांत जायतीं बरीं कामां जाल्यान मौनपणी सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया आमच्या हात उबारया
अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया ओगळप तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया स्तुती जेजू. तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सुमिया आराधन जेजू तुका सुमिया जेजू. वंदन तुका सुमिया वंदन जेजू तुका सुमिया जेजू. अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका जेजू सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्गीचे बाप्पा जेजू ख्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता सर्गीचे बाप्पा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या सत्यान आमकां सांबाळलेल्या की बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता बाप्पा ह्या नव्याच्या कुटुंबा बाप्पा देवाच्या मजतीन वेदळसो केले आणि मगार करून कुशविले उपकारां बसोत बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता बाप्पा तुवें तुजे ते पातये दिल्या सुखान आसतना कुमो केले आनी कश्टांनी राशे सांबाळून धरलेल्या की बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता बाप्पा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पदकात सुटका दिल्या तुवे वेळी मती उजवाड दिल्याक आनी कधी तुकीने आमकां बुजवण दिल्या की बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता बाप्पा तुज्या एकल्याचे निर्पुता जेजूचे नवे देव सरात तरल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गठायन बरयल्या की बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता ह्या पुंतळ सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची गंध बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता हे बघे सगळ्या सांजुदा मुखार तुझी जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन पुंतळा सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता सांजुदा मुखार आमी मागले सर तुझ्या कुशप्रमाणे वेळा कळा गीत आमकां भोग केल्ल्या खातीर बापा भगवंत देवा मरी फातमी तुका अर्गां दिता ईश्वर संगता मेळोवन सुमयान शिकलेल्या मागणे संगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ बाबडीन आमच्या पिडेस बोणो बसो देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले आनी अनवरांतले निवार आमचे प्रार्थनेस सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या बाबडीचे कस चळू करी आमचे प्रार्थनेस सुम्या सर्वेस्परा पिडेस सजी सेवा करच्या समर्पित जाल्या धाकटे नर सांगली सेवा काम पाव आमचे प्रार्थनेस सुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस तांताळले आनी पातकांतले निवार आमचे प्रार्थनेस सुम्या सर्वेस्परा तुझ्या मनेर दवरच्या पिडेस तां जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आमचे प्रार्थनेस सुम्या श्रीगीच्या बापायचे दिस आमी ऐकले आमच्या बाबणीचे सर सवान तू जारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करे आमचे प्रार्थनेस सुम्या सर्गींच्या बापाय आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यान ते साव आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सर्व ते साव तू जारी कर म्हण आमी मागता आमचे प्रार्थनेस मगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत भोवते काम नासतना कुस्तूच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आमचे प्रार्थनेस सुम्या देळ बाबा हो ती जिणी संगाती व संगातीन मेळ्ळा नासतना कुस्तूच्या सर्व आमच्या बाबणीचे तुजी दयाळ दिस्त घाल तांकां बरी जिणी संगाती व संगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आमचे प्रार्थनेस सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजडी जोरांची बिनमत पाव तांच्या काजडीचे वेदाच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करता सुकुटमा संतोष चडय म्हण आमी मागता आमचे प्रार्थनेस सुम्या ह्या पुंतळा जावची ती वार्षिक महापर्व बऱ्यान जावन जगान ह्या परबेक तयार जावन आसा करच्या रितीरेज जागरणाच्या रातीचेर तशेंच सर्व कार्यांचेर नव्यानाच्या मिसांचेर फेस्ताच्या परबेच्या मिसांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल सर्व कार्य जायते वर जावन येतेच भक्तिकांक बेसांवाची जायशें कर म्हण आमी मागता आमचे प्रार्थनेस सुम्या बरी एपिडेस तुजे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका गुळीचे माई नमर आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशेची मळका ह्या तुकाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तू आमचे शके हे तुजे काकुदळे आमचेर परते आनी बदेश उपरांत तुजे कुसे सदी पाव जे तुका मुखार दखी हे मुगड तुले पियांकार मरये मुगल बाबडी नपडेस आमच्या बाबडी सोड आस काडया तांचे बऱ्या भलायकी पसोत आमी मागया सर्व मी सांगता त्रिंदादी वंदन म्हणया महिमा तुका सरपत वेदारा देवा पाक कित्याक तुवें तुज्या क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सुणो दिवन त्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बाबाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर पिडा कोण करूं तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भूदेळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतीच्या आनी कुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचेर भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्या नगनो जीव तुमच्यो वापरीत कर अशें पदकांतली तळ जावं पिडेशणांतले गुण जावन वेगळे सत आनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सुमयेचे नावी आमचो आदार तने रसला सर्गणे संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमच्या येशोवे आसूं प्रार्थुया भूदयाळ बापा बाबर त्यांच्या बुजवण दरा तुजी मेतमत आतलेली दयाळ आमी मागता
पिडेशिडेन कोस्तू जादूच्या भुरग्यां तांचे राखण बुडय सदां समाधानात सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मना वैत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कष्टावरी सुदारून तुझे देन तांकां आपण बरें जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमेश तांच्या संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभे सदां सुखार दिवन दीत जोची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर वांकोवन तूं तुमकां माहीत पासन एका कुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां धीम आमेन. देव असो एकलोच पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला तो आपले बसवणे प्रमाणे संसार पर्यंत आमच्या संगत आसा तूं तुमचे सवय रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्याचे उजवाचे सांगूस वळान भरले तो तुमचे त्यासचे सर वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन. वसून हे जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे वळू मग बाबडीनं थोडी मिनटां सक्रामेंता मुखार आमी करसी सुम्याची समाधान सुम्याचे भलायकी सुम्याचे बाळ आमचे कन घेवया आराधनाचे गीत आमी गावया आराधन 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 सोम्या आराधन 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 सोम्या आराधन आराधन सोम्या आराधन सरपडन करता तुका नमान आराधन सोम्या आराधन सरपडन करता तुका नमान उंड्या रुपारसच्या निसा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणता उंड्या रुपारसच्या निसा देवा अचल विश्वासान तुका म्हणता आराधन 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 तुका आराधन 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 तुका आराधन निस्वार्थी मोग शेवट तुवें केलोय त्या मोगा पासून जीव भेटयलोय निस्वार्थी मोग शेवट तुवें केलोय त्या मोगा पासून जीव भेटयलोय बलिदान तें तुजें आमकां प्रेरण तें सेवेंत हेरांच्या आमकांच भेटोवच्या बलिदान तें तुजें आमकां प्रेरण तें सेवेंत हेरांच्या आमकांच भेटोवच्या आमकांच भेटोवच्या आराधन सोम्या आराधन आराधन सोम्या आराधन सरपडून करताना करता तुका नमान उंड्या रुपारसच्या निजा देवाक अचल विश्वासान तुका म्हणटा उंड्या रुपारसच्या निजा देवाक अचल विश्वासान
तुका म्हणता आराधन 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 सौम्या आराधन 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 सौम्या आराधन 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 सौम्या आराधन स्तुती करता हांव तुजी निरंतरी करच्याक मोग सोम्या तुजे बरी त्यागा मोगान आमची जिणी सबय कृपेन तुज्या आमकां सदां नेटय सोम्या सदां नेटय स्तुती करता तुझी निरंतरी करच्याक मोग सोम्या तुझे बरी स्तुती करता तुझी निरंतरी करच्याक मोग सोम्या तुझे बरी त्याग मोगान आमची जिणी सोबय कुरपेन तुझ्या आमकां सदां नेटय त्याग मोगान आमची जिणी सोबय कुरपेन तुझ्या आमकां सदां नेटय सदां नेटय आराधन सोम्या आराधन सरपडून करता तुका नामा सरपडून करता तुका नामान आराधन सोम्या आराधन सरपडून करता तुका नामान उंड्या रुपाराच्या निजा देवाक अचल विश्वासान तुका म्हणटा पुण्या रुपाराच्या निजा देवाक अचल विश्वासान तुका म्हणटा आराधन 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 सौम्या आराधन 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 सौम्या आराधन हालेलुया आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा उद्या रूपी आजार असले सोमी आमी आराधन करूया एक मात्र देव या देवा बाई दुसरो देव ना ओ देवा अब्राहम असो देव इसाक असो देव याकूब असो देव आम्हा हर एकले असो प्रभू असो देव मार्तीर असो देव रक्त साक्षी असो देव आम्हा हर एकले असो देव आमका बाचावी दिवचो सडवण दिवचो जैत वंदन सो देव या देवाचे विश्वास दवरया या देवाचे पातयणी दवरया पवनता ताच्या लगे येऊया ताका आराधन करूया ताची स्तुती करूया हालेलुया 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 हरगाजे जोगलाप जेजू हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया अर्गा तुका सोमिया जेजू ओगलाप तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 बसया मगल भावना बहिणीनो ही घडीभर सोमिया पळया आमी बळे म्हणजे मगच्या भावना बहिणीनो जकोबान आणि जुआवन उज्या सोनी गंध कसो पाऊस मागून लोकां नाश करया म्हणटा ना देव कितें म्हणटा ना तशें करूंक जायना
जोब पत्रिकाक जोबाक मस्तो कश्ट आयिल्ल्या वेळार जोब कितें करता? देवाची स्तुती करता. जिवितांत नुकसान भोगलेल्या वेळार आमी देवाची स्तुती करूंक जाय. कश्टान आयिल्ल्या वेळार देवाची स्तुती करूंक जाय. हात उबारून ताळयो पेटून देवाची स्तुती करता, ताची सगळी पिडा शिडा मुक्त माफ जाता. जायते पोटी अचानक दुर्दैव कितें म्हळ्यार आमच्या हातूंत उबारना आमी सरस्पर मारूंक हात उबारता, हेरां खातीर हात उबारता, पूण सुम्या खातीर हात उबारना. सुम्याची स्तुती करच्याक हात उबार स्तुती करता तो सोम्याक शरणा येवन सरेंडर जावन स्तुती करता. हात उबारचो कितें म्हळ्यार आमी तुका शरणा येता, तुका सरेंडर जाता आमी. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन उबी रावया, आमच्या सुम्याची स्तुती करया. तुका नावाडटा हे सुम्या, तुका नावाडटा, भक्तीन तुजी स्तुती करता. तुका नावाडता येसुया, वडवीक तुजी गाता, तुझ्या नावान तुझी स्तुती गाता, तुझो मोगनी याळता, तुका हसीता ये धनिया. तुका नावाडता येसुया, वडवीक तुजी गाता, तुका नावाडता येसुया, वडवीक तुजी गाता. म्हाका जिवीत दिलें, म्हाका कुटुंब फोव केलें, क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वगयलें, म्हजें जीवन पावन केलें. त्या पासून तुका सुम्या अर्गां दिता, तुजी स्तुती करता. म्हज्या जिविताची कश्ट, म्हज्या जिविताची दावक फोव केल्ल्या पासून, आदार दिल्ल्या पासून, सकत दिल्ल्या पासून सुम्या तुका सांग अर्गां, तुका सांग महिमा, तुका सांग वरदान. म्हाका जिवीत तुवें दिलें, मोगाळ कुटुंब फावो केलें. म्हाका जिवीत तुवें दिलें, मोगाळ कुटुंब फावो केलें. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जेवण दिवंक लागयलें, जीवन पावन केलें. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका दिवन वागयलें, जीवन पावन तुवें केलें. तुका नावाडता येसुया, वडवीक तुजी गाता, तुजें नांव वाखणटा, तुजो मोगनी याळता, तुका हसीता ये धनिया. तुका नावाडता येसुया, वडवीक तुजी गाता, तुका नावाडता येसुया, वडवीक तुजी गाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आता देवाची स्तुती करूया. आमचा देव एकमात्र देव, देव तो अब्रामाचो देव, तो इसाकाचो देव, तो याकोबाचो मारियाचो देव, आमकां राखून सांभाळचो देव, आमकां सगळं दिवचो, आमकां बोवाळ दिवचो, सर वायटांतले राखचो, जैते वन करचो, कश्ट अडचणी मध्ये आमकां उखल धरचो, आमकां उबारून धरचो, बाचावी दिवचो, सोडवण दिवचो, सुटका दिवचो. देव ह्या देवाचेर विश्वास दवरता, आराधना करूया, ताची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. शदला बला बला शंदला लंदला रिया ला ला अर्गांचे जोगलाचे तुझे वरदान देव. थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस. येशूवे वंदन, येशूवे आराधना, येशूवे स्तोत्र. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमियान जेजू, अर्गां तुका सुमियान जेजू, ओगलाप तुका सुमियान जेजू, ओगलाप तुका स्तुती तुका सुमियान जेजू, तुका सुमियान आराधना तुका सुमियान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. बशी आमी एकडीवर परत समय पळया. मगरच्या भावांनो भयणींनो, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आयिल्ले आसात.
आमी जोबा बरी जाल्ले आसा, आमी सुमया बरी जाल्ले आसा, कांयच वायट करूं ना. निंदा, अकमान, गडपां, वायट कांयच वायट करूं ना. तिरस्कार मेळ्ळलो आसा. बरें करूंक प्रयत्न केले कुटमांत, पूण मेळ्ळो दोको वायट. घडलो परगांवांत कुटुंबा खातीर सगळें संपोवन पाटी येतना मेळ्ळो तिरस्कार. जायते पटी पूण हे संदर्भार म्हाका राग आयिल्लो आसा, म्हाका बेजार जाल्लें आसा आनी ह्या संदर्भार हांव झगडलेलो आसा, शिराप मागलेलो आसा, वायट मागलेलें आसा, देवाचेर तिरस्कार केल्लो आसा. मीस नाका, मागणें नाका, रजार नाका, घुमसार नाका, पयस केल्लें आसा. देव नाका म्हाका, देवाचेर विश्वास ना म्हणून चिंतून जियेल्लें आसा. भावार्थ शेक जाल्लो आसा. देवाक सांडून येणें तेणें खंय सोदून परिहार मेळटा की म्हूण गेल्लें हांव आसा. दगड काडून, ओखत काडून एणे तेणें पिदिसपण आदारलेलें आसा. सुमेराच्या बक्षाने मागया जेवण तशें करूंक ना. बरें केलें सुमयाची झूक नलिसाचें मरण मरतना ताणें तशें करूंक ना. सुमेराच्या बक्षाने मागया न पापी येसुवी करुणी तोरिरी, न द्रोही येसुवी क्षमे नीडिरी. हांव पापी सोमिया, हांव पातकी, म्हजेर दया दाखय. हांव गतकी सोमिया, म्हाका बक्षी, म्हाका बक्षी. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी, करुणे तोरिरी. न द्रोही येसुवे, न द्रोही येसुवे क्षमेय क्षमेय नीडिरी, क्षमेय नीडिरी. न पापी येसुवे, न पापी येसुवे करुणे करुणे तोरिरे, करुणे तोरिरी. न द्रोही येसुवे, न द्रोही येसुवे क्षमेय नीडिरी. क्षಮೆಯ ನೀಡಿರಿ. ಮೀರಿರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗಳ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ನೋಯಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಪಾಪಿ ಯೇಸುವೇ, ಕರುಣೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿರಿ, ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ನ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೇ, ನ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೇ, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ. ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ಪ್ರೀತಿಸದೆ ನ ದ್ವೇಷಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ದೂಷಿಸುತ್ತ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿರುವೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೇ. ಪಾಪಿ ಯೇಸುವೇ, ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ, ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ನ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೇ, ನ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೇ, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ. आमच्यात
आमच्या हात उस्क्यार दवरया आमचें समर्पण करया ह्या वखदां समर्पण करया सुमया म्हजे जिवी तुका समर्पिता ए सुमया म्हजे सवये म्हाका सुडका दिवंक गे म्हाका समाधान दिवंक गे म्हाका भलायकी दिवंक गे सुमया म्हजे गर्वान पयस केल्ल्या जेजू म्हज्या पातका वरवीं पयस केल्ल्या जेजू म्हजे सिंये सुडका दिवंक गे सुडवण दिवंक गे म्हजे सगळी मतीची करंदाय पयस करूंक गे लुकसाण जाल्ल्या म्हाका वयर उबारूंक गे गलिले सरोवरांत उदका वयर सरतना पेद्रू दुबावलो पडलो ताणें तुका आपयलें सुमया म्हाका बाचाव कर म्हज्या लागीं ये म्हाका हात धरून उखल तशेंच हांव तुका आपयता सुमया हांव बुडत आसां हांव बुडोन आसां म्हाका उखलून धर सुमया म्हाका उखलून धर म्हाका सुडका दी जिणेंत त्या पयना वेळार ह्या वाऱ्या वादळांत सांपडलेल्या हांव बुडोन आसच्या वखदा म्हजे सरसी येवन म्हाका बचाव कर सुमया म्हाका बचाव कर म्हाका सुडका दी म्हाका सोडवून दी जेजू ये सुमया ये दुनिया म्हज्या काळजा म्हज्या जिवितांत ये भलायकी दिवंक ये समाधान दिवंक ये ये सुमया तू ये मोजा जीवितांत ये दुनिया तू म्हज्या काळजांत ये मोजा काळजांत ये नवी भलायकी दिवंक नवी भलायकी दिवंक म्याकी नवी भलायकी दिवंक म्याकी ये सुमया ये सुमया ये सुमया मोजे ये सुमया ये सुमया ये सुमया मोजे जिणेंत घडिल्ल्या घडीता वरवीं जायते गायी म्हज्या मतीक जाले म्हज्या पातके जिणये वरवीं सुमया जायती पिडा म्हज्या कुडीक जाली ये सुमया म्हाका आपड आनी गुण कर टच आनी हील मी लॉर्ड हील मी जिणयेन घडिल्ल्या घडीता वरवीं जायते गाय म्हज्या मतीक जाले जिणयेन घडिल्ल्या घडीता वरवीं जायते गाय म्हज्या मतीक जाले म्हज्या पातकी जिणये वरवीं सुमया जायती पिडा म्हज्या कुडीक जाली म्हज्या पातकी जिणये वरवीं सुमया जायती पिडा म्हज्या कुडीक जाली ये सुमया तू मोजा जीवितांत ये दुनिया तू मोजा काळजांत नवी भलायकी दिवंक म्याकी नवी भलायकी दिवंक म्याकी ये सुमया
Iisu mi amo jitay Yesu miya Yesu miya Yesu miya mo jitay Hallelujah आता बारा समयाची काकुळत मागा समयाची कृपा मागा समया जेजू या सगळे भक्तिका जेजूवर पुरा आशीर्वाद घाल तुझी गुण करते दैवी सगळ्याच्या शिरा शिरेने वळाय तुझ्या पवित्र कशाने तळ कर तुझ्या नावात गुण कर समया तुझ्या नावात आशीर्वाद तुझ्या नावात बेसवानी बा सर वाईट सकते ते गोड सकते ते देव सराच्या नांदा तळण्यात माठ मंत्र देत गणी वा तुझी कृपा तुझी सगळं तुझे बेसवा कर आशीर्वादित कर समया जीर ते घेऊन अंगसरी वाराधर करतात जीर ते घेऊन अंगसर भवर्तन मागून असतात त्यांचे तुझं भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुण करते सगळं लाभय कृपा लाभय बेसवा लाभय समया आपण जे जो आपण टच 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 देम heal them Lord hallelujah 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 उला मारा समया भवर्त उला मारा तुम्ही कापूट देवता गुण करता hallelujah 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 शदला बला बला लललललिया हाला 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 शदला बला बला शदला बला ललललिया हाला हाला आपण जे जो आपण मुट्टी गुणपडी ಸೇರಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ आपण जे जो touch 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 heal us Lord hallelujah hallelujah आमच्यात आमच्या तकलेच्या दवरया पवित्र आत्म्याची मदत मागे आम्ही ही पवित्र आत्म्या अभिषेक करू की सगळ्यात तकलेचे दवरदोळे दांबिया पवित्र आत्म्या अपय तुमच्या जिवितांत आमच्या पदकावरवी आमच्या कोट्यापणावरवी आमच्या मेळ्यापणावरवी आमच्या अहंकार अगरवावरवी आमच्या तळपयस केल्या पवित्र आत्म्या पाठी आपया हे पवित्र आत्म्या आमच्या थंय ये आमच्या थंय देवून ये अभिषेक करूंक ये तुजी कृपेच्या बेसवानी भरूंक ये पवित्र आत्म्या तुझी जाणवाई आमकां दिवंक ये तुझी गिन्यान आमकां दिवंक ये तुझी चुरुकाई आमकां दिवंक ये तुझे समाधान आमकां दिवंक ये पवित्र आत्म्या ये तुझी फळांनी आमचे जिवीत नेटय पवित्र आत्म्या ये तुझे देण्यानी आमचे जिवीत बर आशीर्वाद दे कसल्यास वाईट आसक्तेक आमी वळख जायना अशें कसल्यास मारे कारपेडे शिडेक आमी बली जायना अशें कसल्यास अडकळींक दुबावाक आमी वळख जायना अशें अखंड देवाचेर पातयणी आमी सांडिना अशें पवित्र एकवटान सांबाळूंक देवान हे पवित्र आत्म्या अभिषेक कर आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखोवंक हे पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्यार रावन आमचें संरक्षण करूंक हे पवित्र आत्म्या आमच्या वयर रावन निरंतर आशीर्वाद लावंक हे पवित्र आत्म्या देवान सगत दी बळ दी गटाय दी भलायक दी तुझ्या बेसवानी बर तुका जामाई मा तुका जावरादान होगळाप दोळे दापून हात तकलेचे दव निरंतर ताची स्तुती करया हालेलुया 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 पवित्र पराक्रम सगळे मुक्तीचा आशीर्वाद घाल तुझी गुण करते देवी सगळं त्यांच्या शिराशिरांनी कुणीच्या रक्ताच्या कडाकडानी हाडाच्या सदासंदानी वळे सगळी पिडा शिडा नफे सावदी सगळी पिडा शिडा मायंग सावदी कसलीच वाईट सगळं गोटी सगळं देवसराची नाटणी दाळणी या सगळ्या भक्तिकाचे जैदवरी जाऊच्या तुझ्या पवित्र पदवीवर आशीर्वादित कर आपण पवित्र देवाने सगळं कृपा लाभय सगळं नफे सवान लाभय टच टच आणि heal them Lord हालेलुया हालेलुया मगर बाबरीनो पवित्रतेलाची मागणी आमी करता भक्तीन 2 लाईन करून तुमी येवचे पवित्रतेलाची मागणी तुमी घेवची ह्या संदर्भात पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आनी जेजूचो दैवीक गुणकुर्स स्पर्श तुमकां ह्या वक्ता जातलो स्वर्गींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळोन ये देवोन ये वाळोन ये सगळींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळोन ये सगळींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवोन ये वाळोन ये देवोन ये वाळोन ये धीमका मोग धीमका नीत धीमका मोग धीमका नीत
शांती समाधान परजीवीत शांती समाधान परजीवीत सगळींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवान ये वाळून ये सगळींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवान ये वाळून ये दी संतोष दी मै पास दी संतोष दी मै पास स्वदमनन मका दी उल्लास स्वदमनन मका दी उल्लास सगळींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवान ये वाळून ये सगळींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवान ये वाळून ये सगळींच्या आत्म्या पवित्रात्म्या देवान ये वाळून ये 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 हालेलुया 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 हरगाचे जोगलाचे जोगचे स्वरादाचे जो सगळ्या काळाचा तुका वंदिता हे सगळे भक्ती का बसवतात की तू आशीर्वाद उतरल्यापासून तर गवे सवारी बोललेल्यापासून आपण गुण केल्यापासून तुका हरगा देता सोम्या तुका महिमा तुका समाधान हालेलुया 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 नीट दुबारी आम्ही सगळी नीट बरे सगळे हात कडांच्या हात पायी बरे गुण जातात नीट हरगां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सुमिया स्वानुभव तुमका जालो जाल्यार दोन थाळयो सुमिया जोरान जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुमियाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया परविल्या त्या रूपा बघा नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या हस्कत विश्वा बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका चाळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता प्रार्थुया हे देवा या विचित्र संग्रामांत का तुझ्या उघडास तुझ्या सोडून सोडास तू आमकां सोडला तुझ्या पवित्र मेस्तारा फोवो तो मान करूं देन आमकां फोवो कर अशें आमच्या सगळ्या दिसपट्ट्या जिवितांत तू एक मात्र देव या देवा भाई दुसरो देव ना म्हणले सतजना जावन आमच्या कष्ट अडकळीमध्ये अनवरामध्ये कधी बेजारायामध्ये आमच्या सलवण्यामध्ये आमचं धैर्य साणी नासतना भावार्थान दंडण असताना तुझेर विश्वास दवरून अखंड भावार्थान जिवन तुझी मात्र स्तुती करून जिवन जैते वन जावंक आमकां फोव कर
जोची येताय आणि राजवंशला येताय ससनाच्या ससना. आमेन. उभी राहूया. सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव. आता बारन तीन पटी वडल्यान म्हणया. सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदां आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं समयाचें आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं समयाचें नांव. आता आणि सदां हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमच्या खातीर मागता तुम्ही आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. निमाणें गीत. जिल्येच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. जिल्येच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनांनी. संकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुत्रा सवे अंकुआर मरे आशीर्वादी आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मग छानो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समूख करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात. तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा. ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.